Upodexok Chapter 9 Odruxtt. हांवें म्हजें मन लावन हाचेर चिंतलें. जान्वीक आनी प्रमाणीक मनशाच्या kortubancher तांच्या मोगा आनी रागाचेर लेगीत देवाचो ताबो आसा म्हणून म्हाका कळोन आयलें. फुडें कितें जातलें तें कोणाकूच समजना. चड अंतर जायना, मोग आनी रागूय समजना. बऱ्याक तसो वायटाक, प्रमाणीक तसो नश्ट्याक, धर्मीक तसो अधर्मीक मनशाक योद्न दितात. बऱ्याक तसो पातक्याक सोपूत घेवपाक तसो सोपूत घेवंक भिवपाक एकूच शेवट रावता. सगल्यांक एकूच निर्मण आसप म्हणल्यार सोर्या पोंदाक घडटलें आनीक एक odruxtt. तरी आसतना मनशाचें काळीज नश्टपणान भरलां. आमच्या जिवितान आनी मरोपर्यान आमच्या काळजांनी बिशेपण पसरता. पूण संवसारांत जिवो आसा ताका बोरवांसो आसता. मेलोलो शिव जावचे सुवातेर जिवो कुत्रो जाल्यार अदीक बरें. जिव्यांक आपूण मरतले म्हणून खबर आसा, पूण मेलोल्यांक कसलीच खबर आसना. न्हय म्हणून तांकां कसलोच इनामूय मेळ्ळो ना, कित्याक ताचे यादीचेर विसर पडला. तांचो मोग, तांचो दुवास, तांची खुन्नातकाय तांचे बरोबर सोंपली आनी फुडाराक संवसारांत घडटा तातूंत तांकां कसलोच वांटो नासतलो. देखून तुजो उंडो संतोशान खा. काळजाचे खुशालकायेन तुजो सोरो पिये, कित्याक देवाक तुजीं कोत्तुबां मानवल्यांत. सगळ्या वेळार तुज्या आंगाक धवे कपडे आनी माथ्याक परमळाचें तेल घाल. तूं मोग कोत्ताय ते बायले सांगाता तुजे दीस सार. तुज्या देवान दिलोल्या ह्या संवसारांतल्या निर्फळ जिवांतले सगळे दीस तुज्या पुराय निफळ दीस. कित्याक तुज्या संवसारांतल्या कश्टांचें तुका फकत इतलेंच मेळटलें. जें कितें तुज्या हातांनी करूंक जाता तें तुज्या सगळ्या बळान कर. कित्याक तूं वेताय त्या पातालांत वावरना, जैत ना, गिन्यान ना, जानवाय ना, येवजण्यो ना. संवसारांत हांवें आनीक एक पळयलां. वेगान धांवपी सदांच स्पर्धा जिखनात. शक्तिवंत सदांच झुजांत जैतिवंत जायनात. शाण्यांक सदांच जेवण मेळोंक पावना. न्हय म्हणून बुदवंतांक गिरेस्तकाय, न्हय म्हणून जाणारांक उपकार. वेळ आनी संदी सगल्यांक आसा. आमचो वेळ केन्ना येतलो तें आमकां केन्नाच कळना. अकस्मात अपघाती जालांत शिरकलोल्या नुस्त्या भाशेन, अकस्मात फासाक सांपडलेल्या सुकण्या परी आमचेर odruxtt येता तेन्ना आमी फासाक सांपडटा. शाणेपण आनी पिशेपण. हांवें संवसारांत मेळयलोल्या जान्विकायेचें हांव उदाहरण दितां आनी तें म्हाका म्हत्वाचें दिसता. एक सुपुल्लेंच शार आसलें, थंय फकत थोडेच लोक आसले. एका पदवेदार राजान ताचें झूज मांडलें, ताका रेवाडो घालो आनी ताणें त्या शाराच्यो वोंवती मोडपाची तयारी केली. थंय एक गरीब ऋषी जियेतालो. आपले एकमतीन ताणें तें शार वाटायलें. ताच्या मन्ना उपरांत कोणेंच ताची याद केली ना. देखून हांव सांगतां, जाणवाय मूख बोला परस अदीक पदवेदार, पूण गरीबाचे जाणवायेक मोल आसना आनी ताचीं उतरां कोणूच आयकना. शांतायेन उलयलोलीं जाणारांचीं उतरां एका पिश्यांच्या फौजेच्या वडिलाचे बोबाटी परस अदीक बरीं आयकूंक येतात. झुजाच्या यंत्रां परस जाणवाय मोलाची, पूण एका पातक्याच्यान जायत्या बऱ्याचो नास करूं येता. देवाचें उतर हें.